रियल इस्टेट ब्रोकरा भशेन म्हाका दिसता हे जे चल्लां ते बंद जावपाक जाय। गोंयचे समज जर जागे आमी प्रोटेक्ट करतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज हो आयकपाक जाय। हो खरो म्हणल्यार रियल इस्टेट ब्रोकर मंत्री। सो व्हाय द गव्हर्नमेंट एंड व्हाय द मिनिस्टर इज रनिंग अवे वी फेल टू अंडरस्टँड। काही दिसा पयलीं जो म्हाका दिसता गोंया खातीर एक हिस्टोरीक जजमेंट आयलो, ज्या पद्दतीन हे बीजेपीचे करप्ट सरकार, हांव मुद्दम गोंयच्या जनतेक 2011 याद करून दिवपाक सोदतां। स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर गोंयभर भोंवलो, कितें सांगत की काँग्रेस सरकारान रिजनल प्लॅनान घोटाळा केला, गोंयचे जागे विकले म्हणून, आनी ताणें मॅनिफेस्टो काडून पळयात 2012तलो मॅनिफेस्टो काढात। भारतीय जनता पार्टीन 2012 सांगिल्ले की आमचे सरकार येतकीच 100 दिसांनी आमी नवो रिजनल प्लॅन हाडटा म्हणून। आज 13 वर्सां जाली, रिजनल प्लॅनाचो नामो निशान ना। आणि जो काँग्रेस पक्षान जो रिजनल प्लॅन केल्लो तोच तांणी मागीर एक्टिवेट केलो। ताज्या उपरांत कशे गोंयचे भाटां बेसां जागे जमनी दोंगर मॅनग्रूव लँड्स प्रोटेक्टेड लँड्स कशो विकप हे तांणी 16B एक कायदो हाडलो। ताज्या उपरांत तो चॅलेंज जाता की 17(2) हाडलो, 17(2) चॅलेंज जाता की आता 39 हे प्रकार हाडला। आणि ज्या गेल्ल्या शेनवारा जे TCP मंत्र्यान जी रातची अचानक प्रेस कॉन्फरन्स आपयली आणि ताणें सांगले की हायकोर्टान स्तुती केल्या 39A ची, वर्ड यूज केला ताणें, स्तुती केल्या म्हणून। म्हाका दिसता ताणें गोंयच्या जनतेक फटोवपाचो प्रयत्न केला। जर तर आमी हायकोर्ट जजमेंट पॅरा 22 जर काढत, पेज नंबर 150, पॅरा 22 क्लियरली स्टेट दॅट ज्या पद्धतीन तांणी जे 26 लाख स्क्वेअर मीटर अप्रॉक्सिमेटली आउट ऑफ दोज 338 एप्लिकेशन इज प्युअरली फॉर प्रायव्हेट प्लेयर्स, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, हे क्लियर बरयल्ले आसा जजमेंटान। तांणी जे रूल्स फ्रेम केल्ले अंडर 17(2) ते स्क्रॅप केले। कित्याक लागून? कित्याक ज्या पद्धतीन पीस बाय पीस जे जागे आनी कन्वर्ट केल्या 26 लाख स्क्वेअर मीटर, मंत्री सांगता की ना गोंयकाराचे 400-500 स्क्वेअर मीटर कोणाची करेक्शनां आसा ते आमी केले। जे LAQ आन्सर जो आसा तांच्याच सपोर्टिंग मंत्र्यान आमदारान घातिल्लो तो तुम्ही जर काढत आणि ते 26 लाख स्क्वेअर मीटरातले बाबा हे कोण बेनिफिशरीज, ते कोण कोण तेलंगणाचो रेड्डी, जो साऊथाचो सुपरस्टार, ताजे जागे, ते सगळे दिल्लीकरांचे जागे, नो डेव्हलपमेंट स्लोप, पॅडी फील्ड, हे सगळे तांणी कन्वर्ट केल्ले आसा। सो म्हाका दिसता हायकोर्टान जो जजमेंट दिला दॅट इज इन द फेवर ऑफ गोवन्स। या सरकारान गोंयच्या जनतेकडे खेळप नाही। आज ज्या पद्धतीन हांणी रियल इस्टेट माफिया चलयल्या, हो खरो म्हणल्यार रियल इस्टेट ब्रोकर मंत्री। ताणें सांगले की हे गोंयकारा लागून आपूण करता। आज म्हजे कडेन ते डॉक्युमेंट्स ना, मे बी इन नेक्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स विल रिलीज, पूण एक प्रॉपर्टी इन कारापूर जी ताणें एका कंपनीक विकली, कारापूर एग्रो, ताजे बेनिफिशरीज कोण? सो म्हाका दिसता ताणें गोंयच्या जनतेक मिसगायड करपाक जायना। आज जे गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट NGOनी जो उलो मारिल्लो की TCP मंत्रीक सॅक करपाक जाय, ताका लागून जी सिग्नेचर कॅम्पेन जी चालू जाल्या ताका तेको दिवपाक काँग्रेस पक्ष आमी हांगा आयिल्ले आसा। म्हाका दिसता वे फॉरवर्ड गोंयचे समज जर जागे आमी प्रोटेक्ट करतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज हो आयकपाक जाय। रिजनल प्लॅन हो म्हाका दिसता सरकारान हाडपाक जाय। सरकार कित्याक भिता रिजनल प्लॅन करपाक म्हाका कळना। लेट इट गो टू एवरी ग्रामसभा, प्रत्येक मनशाक आपलो कितें वॉइस आसा तो ग्रामसभेन घालुनी। लेट अस टेक द पीपल ऑफ गोवा इनटू कॉन्फिडन्स and then let's have a sustainable planning. हेफाजतली ब्रोकर रियल इस्टेट ब्रोकरा भशेन म्हाका दिसता हे जे चल्लां ते बंद जावपाक जाय। सो जो हायकोर्टाचो जजमेंट आयला तो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा and we respect the High Court judgment. Section 17(2) is not scrapped, but the rules
which are laid down under 72 are scrap. What does it mean? जो केसीत आणि हायकोर्टाचो पॅरा 22 जर तुम्ही वाचत, इट इज व्हेरी क्लियर. हायकोर्टान क्लियर सांगिल्लें आसा की 338 एप्लिकेशन वेर क्लोज टू 26 lakh square meters. The way it is converted, the reasons what they have given, that correction आमी करता, that थंय साफ क्लियर जाल्लें आसा. म्हाका दिसता अशे अमेंडमेंट्स हाडून गोंयच्या जाग्याकडे खेळचे न्ही. सरकारान रिजनल प्लॅन हाडचो, लोकां मुखार दवरचो, लोकांचे आयकचे ग्रीवन्सीस, सजेशनां, and then let's have a plan, sustainable development. अरे कॅन अ मिनिस्टर जस्ट से की आपण सांगता वे फॉरवर्ड इज झोनिंग प्लॅन? वाय द अदर डिपार्टमेंट्स आर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडन्स? अरे तू फाल्यां जर तर एक खंयचो वाठार जर तर सेटलमेंट करतलो जाल्यार थंय रिक्वायर्ड वॉटर सप्लाय आसा काय ना, बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी आसा काय ना, रोड्स आसा काय ना, दिस ऑल हॅव टू बी टेकन इनटू कन्सिडरेशन. यू जस्ट कांट सिट इन अ रूम अँड पेंट इट येलो. So why the government and why the minister is running away, we fail to understand. The High Court is very clear that the rules, the way they had got the amendments for conversion of piece by piece cases, that has been scrapped down. That means that all those conversions which are there under 72 are wrong. So government should revert it back.